घुमटाच्या घुमीशिवाय चवथ फुलाना. गाराच्या चामड्याचेर बंदी घाल्या खरी, मात आता तरणाटेच गाराच्या चामड्याक सरकारान मान्यताय दिवची म्हूण मागतात. चामडे बंद केले जाल्यार गोंयची घुमटाची संस्कृतीच ना जातली म्हूण तांकां हुस्को. पर्याय म्हूण कांय जाण बोकड्याच्या चामड्याचे घुमट वापरतात खरें, मात तातूंत झेत ना आनी नेटय ना. शिरीष कुंकळकाराचो खासा रिपोर्ट. कळशेक चामडे बांधले की जाले घुमट हे सामान्य मनशाचे ज्ञान. मात घुमटाच्यो बारीकसाणी फक्त घुमट वाजोवपीच सांगू शकतले. 8 वरां चामडे फुगत घालून ते व्यवस्थित सादोवचे पडटा. सादोवपाकूय कला आनी कळाशी लागता. सरकारान गाराच्या चामड्याचेर बंदी घाली तरी पक्को घुमट वाजयतल्याक त्याच चामड्याच्या घुमटाची आवड. ताचे शिवाय ताचे हात चलनात. सरकारान कितें तरी उपाय काडचो म्हूण जाणटे न्ही, घुमटाचो फुडार आशिल्ले हे तरणाटे मागतात. तांकां जाय परफेक्ट ताधीन. आमच्या ह्या गोंयांत ह्या गारीच्या चामड्यातून ही कला स्टार्ट जाला आनी ह्या चामड्यातून आमची ही कला चालू उरची म्हाका अशें दिसता. कित्याक ह्या घुमटान ता आनी थीम हे बरें येता आनी जे सिंथेथीक चामडे आसा पळय तेतून ता आनी थीम कशेंच बरें येयना. हांव जे आमच्या जाणटेल्यांनी चालू दवरला हे गाराचे चामडे ते सदांच चालू आसचे अशें म्हाका दिसता आनी ह्या गव्हर्मेंटान अप्रूव करचे ह्या चामड्या खातीर अशेंय म्हाका दिसता. म्हाका दिसता तेंच्यांनी अप्रूव करूंकूच जाय, नाल्यार ही कला हांगाच बंद पडटली हे चामडे अप्रूव करना जाल्यार. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक मेडिकल रिसर्च करपाचो की आमी मेडिकल रिसर्चासून सेम गाराचे चामडे आसता पळय तशेंच आनीक कितें अशे चामडे तयार करपाचे जे आमकां घुमटाक घालपाक हेल्प करपाक शकता. चामडेच न्ही, कळशी कशी घेवप आनी कळशेच्या आकाराचे शास्त्र आनी गणित. कळशेचो शेप वेगळा वेगळा आसता पूण आमी जी एक प्रिफर करता कळशी तिचो शेप सारको एक रावंड मातसो मोठो, तिचो आकार एक मातसो वेगळो आसा. बोकड्यांच्या चामड्याचे घुमट 900 आनी 1000 मेळटा. गाराचे डबल ट्रिपल रेटीन. आमी फाटली 4 दशकां बोकड्याचे घुमटां विकपी श्रीकांत शिरोडकराक मेळ्ळे. आणि त्यांच्या मध्ये फरक कितें आसता? फरक म्हळ्यार ती 100% वाजता आनी मातशी 90% वाजता. 90%. आणि हांकां डिमांड कसो आसता आनी लोक तुमकां अजुनूय विचारता हेंच्या बद्दल ती गारा चामडी गावता? विचारता थोडे जाण विचारता पूण आमी बंदी आसल्या कारणान आमी ती विकूंक शकना. आणि ही कशी वेगळी आसता तेंच्या पेक्षा? अशी वेगळी म्हळ्यार ही मातशी चड वडटा ती म्हणल्यार वडटा म्हणून ताका मातशी ती लूज उरता नांवां तेंचो कमी येता. अशें म्हणून काय ना ताका भितरल्यान हांकां तुका भितरल्यान शाई घालची पडटा घुमीक लागून, नाजाल्यार ताका घुमी येना. ताका भितरल्यान शाई घालची पडटा, भितरल्यान घालची पडटा म्हणून ताका लागून ती तेजेर सारकी कंपेर जाता. म्हणजे गाराचे कशें वाजता तशेंच वाजता. आणि हे घुमटाची घुमी आणि ते घुमटाची घुमी कशी आसता? तेजी मातशी चड घुमी आसता. घुमी चड आसता, मातशी कमी आसता. गाराक कायद्यान मारूंक मेळना म्हूण गाराची चामडी आज दुर्मिळ तरी ती सापूच मेळना अशें ना. मात ती खंय आनी कोणा कडेन ते त्या जातीवंत घुमट कलाकारांकूच खबर. सगळे चोरया. गाराच्या चामड्याचेर घुमटाची घुमी म्हळ्यार कितें ती त्या कलाकारांकूच खबर. गाराची सुवात बोकडो घेवंक शकता काय हे कानांनीच थारावचे. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. घेऊ एक ब्रेक.